दीस आयतार सप्टेंबराची 22 तारीख 2024. पयलें वाचप जानवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 अवस्वर 12, 17 ते 20 पर्यंत. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. ताचीं उतरां खरीं की म्हणून पळोवया. ताका कितें घडतलें म्हणून सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्यो. लेजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 54, 3-4, 5, 6-8, 6b. श्लोक. सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका न्हीद करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा, म्हज्या उतराक कान दी. श्लोक. सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो. गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्यात, धारून मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. श्लोक. सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो. देवच म्हजो आदार, सर्वेस्परस म्हजो जिवाचो राखणो हें हांव जाणां. देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं बोव कणवळो म्हणून तुका वाकणता. श्लोक. सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो. दुसरें वाचप. जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 अवस्वर 16 तावन अध्याय 4 अवस्वर 3 पर्यंत. जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा, थंय अक्रम आनी हर एक आण्वी करणी आसा. पूण वयर तावन ती लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ, सांगत आस समाधानीची, भोळी, सुदारसून व्हरतात असली, दयाळायेन भरिल्ली, बऱ्या करण्यांक फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नासली. जीं कोण समाधान सोदतात तीं समाधानाचें बी वोपून नितिवंतपणाचीं फळां लुंवतात. तुमचे मदें लढाय आनी झगडें खंयतावन उपजता? तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झूज मांडटल्या खोट्या वडण्यांतावन न्हयवे? तुमी आशेतात ती वस्तू तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता, तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाय करतात. तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात. वा तुमी मागतात जावयेत, पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या कुशलायांक लागून पाडिराद्यान तुमी मागतात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 9, 30 तावन 36 पर्यंत. थंय तावन भायर सन ते गलिलियांतल्यान उतरतले. ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक शिकयत तो अशें सांगतालो. मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी तांचे लागीं विचारूंकय तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफारनावाक येवन पावले आनी घरा पावतस
तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्याची सालागी विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण वडू म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणासरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या की निमाणो जायजे. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्यांक म्हजे नांवें घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाटयलेल्याक घेता. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी मनीस जावन जियेलो तरी पातक ताणें आदारलेलें ना. प्रमाणीकपणाक संवसारी इनाम कितें आनी सर्गी राजाचें इनाम कितें म्हणून जेजू जाणा आसलो. देव तो तरी मनशाच्या हातांत अबल जावन सांपडटा. एकच उतरान तांचेर जैतवर येतें तरी तो तांचे पासत मागता. बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात तें नेणांत. जाणवायाच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप प्रामाणीक मनशाक पास मांडोवचे विशीं उलयता. पुस्तकांत उल्लेख केल्लीं प्रवादपणाचीं उतरां जेजूक लागू जातात. येया, लजेचे मरणाचें फर्माण ताका दिवया म्हणल्या उतराद्वारी जेजून कुर्साचे नालिसायेचें मरण मराचें म्हूण सांगता. आमचे लागीं 2 विंचवणे आसात. प्रामाणीक जावन जियोवचें वा प्रामाणीकपणान जियोवच्या मनशांक लगाड काडचें. मोसरान आनी अभिलाशेन जियोवचें वा देवाचे जाणवायेन भरोवन समाधानाची भोळी सुदारसून व्हरची दयाळायेन भरिल्ली जिणी जियोवची. संवसारी कश्ट आसात खरें, पूण सर्व संगतीचेर जैत वेल्यार जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमी एक जाता. खुर्साच्या मरणांती जेजू क्रिस्तान पेल्याक उपकाराचो जावंक पेसाडलो. आमचे सडवणे पासत तो मेलो. ताचे थंय आमी एक जावया.